गोंयान खूप खोस बघता हेल्थ डिपार्टमेंट आमचे नर्सिंग पॅरामेडिकल डॉक्टर्स यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आम्ही जवळपास 10,06,834 वॅक्सिनेशन पुराय केल्ले आसा। त्याच्या तितूर आम्ही म्हटलेले की 30 जुलै पर्यंत आम्ही 100% फर्स्ट डोस ऑफ वॅक्सिनेशन पुराय करतले। फर्स्ट डोस ऑफ वॅक्सिनेशन घेवपी 8,66,730 हे फर्स्ट डोस ऑफ वॅक्सिनेशन गोंयान घेवपी लोक आसा, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 76% ऑफ द पॉप्युलेशन ज्यांच्यानी फर्स्ट डोस ऑफ वॅक्सिनेशन घेतले। उरलेल्या 15 दिसांनी आमचो टार्गेट आसा उरलेले 24% ऑफ द वॅक्सिनेशन। हाज्या व्यतिरिक्त थोड्या जाणांनी कदाचित भायरूय बी वॅक्सिनेशन घेतला आसूं शकता, जो कोण जॉबाक भायर आसलो आनी कितें आसलो थंयसरूय तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन घेतला आसूं शकता, म्हणून हाजी पर्सेंटेज हाज्या पेक्षा थोडीशी चड आसतली। बट आमी टार्गेट दवरला की 100% फर्स्ट डोस ऑफ द वॅक्सिनेशन 30th कंप्लीट करपाची। आमची वॅक्सिनेशनची टीम खंयच्या तालुक्यान उरल्या खंयच्या पंचायतींनी उरल्या ते आयडेंटिफाय करीत आसा आनी त्या लोकांकडून फर्स्ट डोस ऑफ दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा। आमी टिका उत्सव 1.2 हो आमचो सुरू जालो, तेकाय खूप बरो रिस्पॉन्स मेळत आसा। ज्यांचे 84 डेज कंप्लीट जाल्या तांच्यांनी सेकंड डोस घेवपाकूय सुरवात करचो। फर्स्ट डोस जे कोण उरल्या त्यांच्यांनी फर्स्ट डोस घेवचो, जेणे करून वॅक्सिनेशन 100% वॅक्सिनेशन आमकां जाता तितके बेगीन पुराय करपाक जाय। दोन्ही डोस जावपाक जेन्ना टिका उत्सव 3 हो 3.2 कंप्लीट जेन्ना जातलो तेन्ना दोन्ही डोस कंप्लीट जातलो। माझ्या अंदाजान इट विल टेक अनदर 2 months म्हणजे ऑगस्ट सप्टेंबर हे लास्ट 30th of ऑक्टोबर पर्यंत माझ्या अंदाजान 3.2 टिका उत्सव कंप्लीट जातलो। 30th of ऑक्टोबर पर्यंत जाव येता, हेवटेन तेवटेन थोडे जाण उरतले। आतापर्यंत आम्ही सगळ्या जणांक रिक्वेस्ट करीत आसा की तेंच्यांनी बेगिनात बेगिनांनी कंपल्सरी घेवचे, घेवंक ना तांकां अजून कंपल्सरी म्हणजे आमी विचार करीत आसा। हय, म्हाका फक्त डेट पळोवची पडटली। टिका उत्सव 3 केन्ना जाला पळय न्ही, थंयच्यान 84 डेज म्हटलां हांवें। ते टिका उत्सव 3 लास्ट मंथ जाला, थंयच्यान जर 84 डेज जाल्ले जाल्यार आय थिंक इट इज कमिंग इन द ऑक्टोबर। हय, तांकां फक्त उरतले, तांकां 3 महिने लागता म्हणून उरता, म्हणून म्हटलां हांवें। बट टिका उत्सव 3रो सुरू जाला, थंयच्यान 84 डेज धरीत जाल्यार आमच्यान म्हणून येता हार्डली थोडे लोक उरतले। हांवें 100% ऑफ द वॅक्सिनेशन फॉर द फर्स्ट डोस म्हणटलो। अजूनय बी स्टेट कर्फ्यू चालू आहा, ताजेर एकदा विचार करूं येता।